आराधना तयार जावन देमीक गेल्या आराधनाचें गीत आमी गावया. आयल्या बापा तुजे चरणी. स्तुती आराधना हायल्याम बापा तुझे चरणी स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधया तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Suraya Mogalisha Ketan stuti arana Suraya Mogalisha Ketan stuti arana Jiyo nasa amcha kharzan सर्पण करता नमस्कार. शिवनासाय आमच्या खालचा सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्याच्या चरणी आमी आयल्या भाव भयणीनो. आमचो देव ह्या पवित्र आल्तारीर हजर आसा, सिंहासनार बसला. ताची स्तुती करूंक ताका आराधन करूंक आमी आयल्या. आमकां सदां राखून व्हरचो देव तो, आमकां मोगान वेंगून दवरचो, ताचो आसरो ताचो आदार आमकां सदां मेळटा. ह्या देवा सरशी आमी आयल्या. आमी सगळे आमचें माथें बगोवन ताका वंदन करुया, आमचो मान बगोवया, ताका नमस्कार करुया. कीर्तन 91 वाक्यांत अशें
कसल्यांच वायट तुजेर येवचें येना, मारेची पिडा तुज्या थांबार सरशी पावची ना. सगळ्या तुज्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. कितलो बरो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सगळ्या वाटांनी आमकां राखण करचो देव. आमकां राखण करच्या खातीर दुतांक आमच्या फुडल्यान धाडचो तो देव. देखून ताका आमी कितली अर्गां दिल्यारय फावनात, कितली स्तुती केल्यारय फावना. आमचो देव आमचे सुवें आसा म्हणटना कितलो संतोश आमकां भोगूंक जाय. निर्गमन ग्रंथांत 14व्या अध्यायांत 13 आनी 14 वळींत अशें सर्वेस्पर देवूच तुजे खातीर झुजतलो म्हळ्यार उतर आमी आयको मेळटा. सर्वेस्पर देवूच तुजे खातीर झुजतलो. किर्तन 92 आमी सदांच सगळीं म्हणटा देव राखणदार. आनी निर्गमन ग्रंथांत सर्वेस्पर तुजे खातीर झुजतलो. किर्तन 46:10 अशें म्हणटा की शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेवया. शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेवया. सगळीं आमची दोळे धांकया. शांतपणी ह्या घडये सोम्या मुखार. मतींत जायतीं चिन्नां घुंवतात, दोसतात. संतोशाचें जायतें बेजार आमी घेवन आयल्या, दूख घेवन आयल्या. हें सगळें आमच्या मनांत आसा. विविध रितीची बेजाराई आमच्या मनांत आसा. आमचें काळीज आमकां जड जाल्लेशें भोगता. आमची पुरासन, आमची जडाई, आमची राटावळ्यो ह्यो चिन्नां ह्या घडये दोशी ना जावं. देखून शांत रावया, कित्याक देव आमचे मुखार आयला. देव म्हणून समजून घेवया. ह्या देवाक वळखून घेवया. आमकां आसची जानवाय इल्लीशी ह्या शांतपणांत ताचे थंय आमची जानवाय वाडोवं, आमची वळख, ताची वळख आमचे थंय वाडोवं. शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. जेजू, आमी तुजे मुखार खालत्या काळजान आयल्या. तुजे मुखार आमी दिंबेर पडल्या. तुका मान करता, तुका दिनवासता, तुजी स्तुती गायता. ह्या आराधनांत जेजू आमी आमकांचो तुका भेटयता. आमचो भावार्थ घट कर. आमच्या अस्कतकायांत आमकां तूं राख. तूं आमचें सुवें सदां आसाय. आमचो तूं मोग करताय, आमकां तूं सांबाळताय, आमकां तूं राखून व्हरताय. म्हणून तुजेर फातयोंक आमचो भावार्थ थीर कर. सदांच तुज्या मोगांत आमकां जैत दिवन सांबाळ. आमेन. आमी उबी रावया. ओ वेळ ताची स्तुती करूंक बाबयनीनो. कीर्तन 103
वाक्य एक अशें म्हणटा, अतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळ्यांतच ताची स्तुती करूं. भाव भयणीनो, देवाची जितली स्तुती करता तितलें बरेंपण आमीन सुचोवन घेता. देवाची जितली स्तुती करता तितलें बरेंपण आमकांच. उगडापण ग्रंथांत 5व्या अध्यायांत 13 वाक्य, सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमी सगळीं म्हणया, सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. परत एकटी म्हणया, सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमची जाप सदैव जावं म्हणया, सदैव तितके व्हडल्यान म्हणया, सदैव जावं, सदैव जावं, सदैव जावं देव, सदैव जावं देव. तुमची जाप सदैव जावं, सदैव जावं, सदैव जावं देव, सदैव जावं, सदैव जावं ताचें पवित्र नांव, सदैव जावं, सदैव जावं देवा बापा, सदैव जावं, सदैव जावं जेजू क्रिस्ता, सदैव जावं, सदैव जावं जेजू क्रिस्त नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं, सदैव जावं जेजूचें पवित्र नांव, सदैव जावं, सदैव जावं ताचें रायपण, सदैव जावं, सदैव जावं ताचें पवित्र काळीज, सदैव जावं, सदैव जावं ताचें पवित्र घाई, सदैव जावं, सदैव जावं ताच्या पवित्र घायांत हांव वळचें पवित्र आमोले रगत, सदैव जावं, सदैव पवित्र आत्मो, सदैव जावं, सदैव जावं पवित्र आत्मो बुसोनधार, सदैव जावं, सदैव जावं पवित्र आत्मो पाराकलीत, सदैव जावं, सदैव जावं देव आंजा आनी संतां भक्तां सवें, सदैव जावं. थोडो वेळ मौन रावया भाव भयणीनो. आमच्यात मनांत देवाची स्तुती करूया. कितें उरले तुमच्या मनांत येतात ते तुमी म्हणटे रावा. थोडी हांवें म्हणली, उरली तुमच्या मनांत तुमी म्हणटे रावचें. देव सदैव तो पवित्र, ताची पदवी ससनाक बळटा, ताची राजवडकी थीर आसा, केदींच हाळची न्हय. ताचो वैभव वर्थो महिमेन भरलेलो तो देव. ताचे समोर उबे रावंक आमी योग्य न्हय जाल्यारय ताणें आमकां अभिषेक दिवन पवित्र स्नानान ताचे केल्ले मरिफात आमी तैरान ताचे समोर आयल्या. ताका जावं महिमा, मान आनी होगळाप सदां सर्वता. आमीन. आमी सगळीं सोम्याक हरसून एक गीत गावया, हरसून गावया. ताळयो पेटया. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा
जेजू सोम्या हरसून गाऊया, पवित्रत्म्या हरसून गाऊया, त्रिएका देवा हरसून गाऊया, आणि देवा बापा हरसून गाऊया, जेजू ख्रिस्ता हरसून गाऊया, पवित्रत्म्या हरसून गाऊया, त्रिएका देवा हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया. जीवदाधारा हरसून गाऊया, जीवित दिल्या हरसून गाऊया, कृपेवंता हरसून गाऊया, ससनाच्या बापा हरसून गाऊया, आणि जीवदाधारा हरसून गाऊया, जीवित दिल्या हरसून गाऊया, कृपेवंता हरसून गाऊया, ससनाच्या बापा हरसून गाऊया, सगळी हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया. दैविक उजवाडा हरसून गाऊया, रायांच्या राया हरसून गाऊया, सताच्या आत्म्या हरसून गाऊया, सर्वोद वेदारा हरसून गाऊया, आणि दैविक उजवाडा हरसून गाऊया, रायांच्या राया हरसून गाऊया, सताच्या आत्म्या हरसून गाऊया, सर्वोद वेदारा हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया. हालेलुया सगळी हालेलुया, हालेलुया, आमेन हालेलुया, 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 हालेलुया. देवा बाप्पा, तुका आमी खरेंच अर्गां दिता, तुका आमी हर्शीत आनी मान करता. सगळी सृश्टी तुवें रचली तुज्या मोगान, आनी मनशाकय तुज्या मोगान तुवें रचलंय. तुज्याच सारक्याची आनी स्वरुपाची तुवें तांकां रचली. आमकां सगळें तुजें सारकें स्वरूप दिलाय. तुका आमी अर्गां दिता, स्तुती करता, मान करता. तुज्या पुता जेसूक, एकल्याच पुता जेसूक ह्या संवसारी तुवें धाडलोय सुकल्ल्या मनशाक बचावी दिवच्याक, सुडवण दिवच्याक. आनी तुजो पूत जेसू ह्या संवसारी आयलो, ताणें आमकां सोडयलें. ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनः जिवानपणा मरिफात आमची ताणें सुडवण केली. जेसू तुका आमी स्तुती करता, आराधन करता, मान करता. जेसू, तूं बापा सरशी वचून तुज्या पवित्र आत्म्याक पाराकलिताक तुवें आमकां धाडलोय.
आम्ही एक सूर्य आसचे न्ही, आम्ही अनाथ आसचे न्ही, आम्ही संगत विने आसचे न्ही. आमकां संगत दिवच्याक, आमचे सरशी आसच्याक, आमकां आदार दिवच्याक, मजत दिवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक तुवें धाडून दिलोय. त्या पासत तुका अर्गां दिता, स्तुती करता, मान करता. हे पवित्र आत्म्या तूं ये. तूं आमकां सगळें शिकयताय म्हळें जेसून. तो स्वताचो आत्मो तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार सगळें तुमकां शिकयतलो. जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमकां उगडापें हाडटलो. आनी कितें सडीत शिकोवंक म्हजें तावन घेवन तुमकां तो उगडापें करतलो म्हणून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी मान करता, तुका स्तुती करता. सदां न्हीत तुका अर्गां दिता जेजू. भावार्थ्यांनी केदींच निराशी आसचें न्ही, निरार्थ आसचें न्ही. बगार पवित्र आत्म्याच्या ससायेन, जानवायेन, बुदवंतकायेन, संतोशान, धैर्यान ह्या संवसारांत जियेवचें म्हणून तुजी मांडावळ जाली. कसल्या संगतीक भियेवचें न्ही म्हणून तुजी मांडावळ. आमी तुका आमच्या जिवितांत साक्ष जावन जियेचें आनी पवित्र आत्मो ती साक्ष दिवच्याक तुमचें सगळें आसता, तुमकां धैर्य दिता म्हणून सांगलां. ते पवित्र आत्म्याक जेजू आमचे थंय परत तूं धाड. तुजें उतर आमी आयकोवच्याक, तुज्या उतराच्या प्रेरणान जियेवच्याक. ह्या मरिफात आमचो भवार्थ तूं सडय, आमचो भवार्थ तुजे थंय वाडोवंक जाय. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयता म्हणलोय तूं जेजू. तुजो पवित्र आत्मो आमचे थंय धाड ह्या घडये. तुजें उतर आमकां तो सोडोवन सांगोवन दी. तुजी वळख आमकां आनी चड दिवन दी. त्या मरिफात जेजू तूं आमचे थंय आनी आमी तुजे थंय तुजो खरेपणी मोग करन ह्या संवसारांत तुका साक्षी जावन जियेवच्याक. जेजू तुजें उतर आयकोवच्याक तो तुजो पवित्र आत्मो आमकां जागृत करूं, आमचे कान नीट करूं. पवित्र आत्म्याची ससाय मागुया. आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. जेजू धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. जेजू धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. आत्म्या ये म्हज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव शेतांत, आत्म्या ये हांव राखून आसा. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, सेवय तुजो आत्मो आमचे. जेजू देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे. बापा देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, ताची ऊब बदलच्या खातीर, ताचो अभिषेक जोडचे खातीर सगळे म्हणया मागया, सगळे उर्बेन म्हणया. देवाच्या आत्म्यान जिवीत ना भाव देवाचो आत्मो आमचे सगळे आसा. देव पाप आनी जेजू ख्रिस्त सगळे जियोवच्या ताच्या उतरा बराबर जियो आमकां तुजो आत्मो मागया. आमी सगळे नितळ कर म्हूण मागया आमी. जेजू देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचे. हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया सगळे म्हणूया हालेलुया 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 सगळे भाव बहिणीनो देवाच्या आत्म्याची सतत अनुभव करच्या खातीर भाव घालया स्तुती करूया हालेलुया म्हणून भाव घालया सर्गीच्या उतरांनी स्तुती करूया देवाच्या आत्म्याची सतत ताची उभी आगडी तुम्ही अनुभव करतात हे पवित्र आत्म्या नितळ कर निर्मळ कर भोरें कर शुद्ध कर ह्या भवट्यांक देवाचे उतर ऐकूंच्याक तांकां आयतें कर देवाच्या उतरां मारिफात जावचें तें प्रेरण देवाच्या उतरां मारिफात जावचें तें बरेंपण तांकां लाभच्या खातीर तांकां जागृत कर तांचे कान तूं नीट कर कृपेन तांकां बरें सगळ्या वायटांतलें सगळ्या खटपणांतलें दुश्टकायांतलें आनी सर चिन्नांतलें आनी राटावळींतलें बेजाऱ्यांतलें तांकां सुडका दी शांत रावूंक आनी देवाचें उतर आयकूंच्याक तूं देव सोमी सोडवंदार म्हणून वळखून घेवच्याक तांकां कृपेन बरें हे पवित्र आत्म्या हे तूं देवन हे पवित्र आत्म्या नितळ कर निर्मळ कर देवाचें उतर आमी आयकून उपरांत आमी बसया म्हाका बेबाच्या दुसऱ्या पत्रांतलें उतर हांवें काडलां भाव भयणीनो लिसियासन खोट्याचेर धाड घाल्या म्हणून म्हाका बेवाक आनी ताच्या मनशांक खबर मेळटस तांणी आनी सगळ्या लोकांनी इस्रायलाक राखचे खातीर एक बऱ्या देवदूताक धाडूंक सर्वेस्परा लागीं विळाप करून आनी दुखां गळोवन प्रार्थन केलें शास्त्रां हातीं घेवंक म्हाका बेवस्सू पयलो जालो आनी आपल्या भावांक कुमोक करचे खातीर आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना उरल्यांनी आपणा सोवें मेळोवंक जाय म्हणून ताणें तांकां उलो दिलो ते आनिकी जेरुसलेम लागीं आसल्या तेन्ना धवे वस्तूर न्हेसलेलो आनी भांगाराची अस्त्रां घेतलेलो एक घोडेसवार तांचे समोर दिश्टी पडलो तेन्ना तांणी सगळ्यांनी देवाचे दये खातीर ताका अर्गां दिलीं आनी तांची काळजां इतल्या धैर्यान भरलीं की ते मनशाचेर धाड घालूंक मात्र न्हय भगार बोक्रूर मनजातीचेर लोंकडाच्या भागारांचेर लेगून धाड घालूंक तयार आसले सर्वेस्परान तांकां आपली दया दाखयली देखून ते आपल्या सर्गींच्या सहायका बराबर झुजाक आयते जावन गेले ते सिंहाबरी दुस्मानाचेर पडले तांणी 11,000 पांयदळां सैनिकांक आनी 1,080 घोडेसवारां जुशी मारले आनी उरल्यांक धांवडायलें पळोवन गेल्ले मदले सडावत जन गयल्ले आनी तांची सगळीं अस्त्रां शास्त्रां तांणी होगडायलेलीं लिसियासन लजेन फळाफळ घेतली देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार बसया भाव भयणीनो म्हाका बेबाच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वासाप हांवें काडलें 11 अध्याय कित्याक काडलें गे म्हणून तुमी चिंतून पुरो झगडाचें कित्याक काडलें पाद्र्यापान कित्याक हें झगडाचें वासाप काडलें म्हणलें तुमच्या मतीन तुमी चिंतूंक पुरो चिंतनासतना वचोंक पुरो पूण हांगासर म्हाका बेबाची भावार्थ आनी फातयेनी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक हांव खुशी वतां म्हाका बेव इस्रायलांत देवाचे उपादेश पाळ्ळ देवाक मानवून राष्ट्र आपलें देवाचें आनी ते राखून व्हरच्याक सदान करता आमी पळयता की इस्रायल जायते रितीन दनसनेक बली जाल्ली सजाऱ्या राया मरिफात दनसनेक आनी तशें जायते पटी ती बंदडेक आनी गडीपार जाल्ली अशें आमी समजता बेबिलोनाच्या बंदडेक असिरियाच्या बंदडेक आनी अशें परत परत सजारी राय येवन तांकां दुस्पटोवचें झगडें करचें आनी अशें तांकां तांचें म्हळें जिवीत जियोवचें बारीक कश्टांचें जालें देव आमचो राजा म्हणून मानून घेवन ताचे उपादेश कायदे पाळन जियोवची ही फर्जा आनी जायते पटी असल्या समस्येक वळख जावचें तांकां कठिनायचें देखून ह्या संदर्भार म्हाका भवट्टी मनीस इस्रायलाचें टेंपल
तांच्या महिमेचें तांच्या वडविकायेचें टेंपल तांचो भवट आनी तांची रिती रिवाजें सगळें उरोवच्याक आनी इस्रायल लोकांनी जेरुसलेमांत उरच्याक तो झुजता. लोकांचो भवट थीर जायचें देवाचें उतर सांगता आनी झुजोंक तेच्या फुडें हर एक फावटी ताणें मागणें करचें, लोकांक आपोवचें आनी मागणें करचें, उपास करून सांगचें आनी उपरांत देवाचो आदार मागचें. कशें तुवें पुर्वसांक तुवें दुतांक धाडून बचावी दिल्याय राखून वालाय, आतां आमी संकश्टांत आसांव आमकां आदार दी. आनी अशें एक बऱ्या दुताक तूं धाड आमकां राखून व्हरच्याक. लिसियस आयला, रायाचो गव्हर्नर आमकां द्वेसूंक आयला, आमकां लागाड काडूंक आयला, आमकां हांगासान दोचून व्हरूंक आयला, आमचें टेंपल नाश करूंक आयला, तुज्या महिमेचें टेंपल नाश करूंक आयला, आमकां तूं राखून व्हर, आमचे फुडें एक दुताक तूं धाड. आनी कशें ताणें मागलें त्याच प्रकार तुमी आयकलें आसूं पुरो की एक दूत घोडो सवारार भांगराची अस्त्रां न्हेसून आनी घोड्या सवारार थंयसो घोड्यार बसून तांचे मुखार येसो तांकां दिश्टी पडलो आनी हें तांकां धीर जालें, ते झुजले. कीर्तन 91 आमी सगळीं म्हणटा गी ना, कितलीं जाणां म्हणटा म्हळ्यार वयर करया. सडावतू सगळीं जाणां म्हणटा आनी सुरवातेर हांवें वाचलीं थोडीं उतरां तेंची 91 किर्तनाचें की देवाच्या राखून देवूच राखणदार म्हणून थंयसर आमी आयकलीं, देव आमकां राखून व्हरता, देव कसलीच भिरांत आसची न्हय, देव आमकां राखून व्हरतना कसलीच भिरांत आमकां आसची न्हय. आपल्या पाकाट्यांनी तो तुमकां धमतलो, ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो, डाल आनी कावाची ताचें विश्वासीपणू की रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतल्या भनाची भिरांत कसलीच भिरांत तुका आसची न्हय. पळय, कसलीच भिरांत आसची न्हय. देवूच आमचो राखणदार. भाव भयण, देव आमकां राखून व्हरता, सांबाळटा. खंयच्या संदर्भार भियोवचें न्हय. मस्त सन आमकां रातीचें बें दिसता. चमा रात आयली म्हणटना घरा भायर वचूंक नाका, थोड्यांक रुमाक वचूंक नाका, काळो कसले कडेन वचूंक नाका, टॉयलेटाक वचूंक भियेतात. केवळ भुरगीं मात न्हय, व्हडांय भियोवचीं आसात. भें आमचें थंय देव आमचें सुवें आसतना कसली भिरांत आमकां. सो किर्तन 23 आमी म्हणटा न्ही गी, किर्तन 23 देव बरो गवळी न्ही गे, बोऱ्या गवळ्याचें किर्तन. ताचो दांडो आनी बेत म्हजें सुवें आसतना हांव कसल्या संगतीक भियेना. आमी म्हणचें मात गिम दिसता थोडे पटी, म्हणचें मात्र ताचो दांडो आनी बेत आमच्या सांगात आसा म्हणून पातयेनी आसना. थोडे पटी पातयेनी ना, आमी भियेता मागीर करतना भियेता. थोडे भियेली आतां. पळय, दांडो आनी बेत म्हजे सवें आसा. आनी हांवें कित्याक भियेजय की मैजेक इस्रायल परजेक इजिप्तांत हांव न्हू फारावाच्या हातांतल्यान सुटोवन भायर हाडूंक देवान फरमायलें. एटी फारावाच्या रावळेरान तो आसलो गिरायक आनी ताचें तां पळोवन दवरलो तो मनीस. देव ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, आतां तूं फाटीं वच त्या फारावा सरशी आनी म्हज्या परजेक सोडून हाड. परजेक सोडून हाडूंक देवान ताका दिलें अस्त्र. खंयचें बेत, दांडो. एक बेत दिलें, घे आनी वच. पळय, घे आनी वच, तुजो दांडो आनी बेत म्हजें थंय आसा. बेत घेवन तो वेता आनी थंय थंड दर्यो उतरोवच्या त्या संदर्भार तो लोक फारावाचो लोक ताचें सैन्य परत तांकां कॅप्चर करूंक धाड करूंक धांवन येता आसतना की म्हणटा, भियेनाका म्हणटा तो, भियेनाका, कसलेच भियेन नाका. आज सर्वेस्पर देवूच तुमचे खातीर झुजतलो. निर्गमन ग्रंथांत 14 वाक्यांत सर्वेस्पर देवूच तुमचे खातीर झुजतलो म्हणून ताणें सांगली ती उतरां. भियेनाका इस्रायला, भियेनाका, तुमचो देव सर्वेस्पर देव दुस्माना विरोध झुजतलो. आनी देवान कितें केलें गी, मुखार आसलो तो उज्याचो खांबो फाटल्यान आयलो.
पळय आनी इस्रायल परजेक मुखार वाट दाखोवन वेता तो दूत फाटल्यान येवन रावलो. पळया देवाची राखवण पळया, अख्ख्या इस्रायलाक देवान दिल्लें रक्षण पळया भाव भयणीनो, अख्ख्या इस्रायलाक देवान दिल्लें तें रक्षण की देव आमचे तान पयस ना म्हळ्यार आमी उगडास दवरया. देव आमचे तान पयस ना, पूण आमी देवा तावन पयस सांगे म्हळ्यार एक सवाल विचारचे, आमी देवा तावन पयस आसांगी. दोळे सगळे दांक्या एक घडीच्याक इसार, क्लोज युअर आयज, आस्क युअर सेल्फ, गॉड इज नॉट फार फ्रॉम मी, आर यू फार फ्रॉम गॉड. देवा तावन तूं पयस आसाय गी. देव आमचे तावन पयस ना, देव आमचे सवेंच आसा, तूं देवा तावन पयस आसाय गी. शांत राव म्हणटा पवित्र पुस्तक, किर्तन म्हणटा 46 तूं शांत राव, हांव देव म्हणून वळखून घे. बारी गरजेचें शांत राव. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम युअर गॉड. दोळे उक्ते करया. रोमाकारां बरयलें पत्र 8वो अध्याय 30 वळ, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा म्हळें सवाल सांग पावलो विचारता. कितें म्हणटा सांग पावलो, देव जर देव आमचे पक्षेन आसा, आमी सगळे म्हणया, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. हें पातयेचें भाव भयणीनो. जिणेंत भिरांत संकश्ट केदाळाय येत, पिडा वयले वार कितली येत, हांव इतलें मागणें करतां, इतली नोवेनां करतां, इतल्या जाग्याक हांव भेटतां, इतल्या जाणांक कुबोग करतां, म्हाका पिडा येनासो म्हूण कितें आसा, म्हाका संकश्ट कित्याक येनासो म्हूण आसा, म्हाका अनवरां कित्याक येनासो म्हूण आसा. हे वेतगी ना, हे वेतगी ना, येता येता. येवचेंत साहस म्हणा, हें सगळें येवचें साहस, हें सगळें येवचें साहस. आनी हे सगळ्यांत आमचे बगलेन कोण आसा, कोण आसा, देव आसा. हें फात येवचें बारीक गज. कित्याक तो आमचो मगाळ बाप, आमचे खातीर ताच्या भुरग्यां खातीर तो झुजता म्हळी फातयेनी थीर आसूं जाय. देव आमचे सुवें आसा, आमकां विरोध करतलो कोणूच ना. आनी सांग पावल तिके मुखार म्हणजे थालवार, पिडा, संकश्ट, अनवार, दगदोनी, खंयची संगत त्या देवाच्या मगात हांव आमकां पयस करूंक शकना म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. खंयची संकश्ट येवं दी, अनवर येवं दी भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या मगांतल्यान आमकां पयस करूंक कोणूच शकना. कित्याक ताचो मोग तो व्हरतो, ताचो मोग तो विशेष. आनी जुवांच्या वांजेलांत 16व्या अध्यायांत 30 वळींत, ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेसाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया. पूण कितें घट्ट म्हणया, घट्ट म्हणया. पण जेसूची उतरां ही म्हजी उतरां न्ही. ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेसाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पण जेसू आमचे खातीर झुजला बगाळ भाव भयणीनो. आपलो कुरीस घेवन आमचे खातीर कश्ट मरान सोसून पुन्हा जिवान जावन ताणें जैत आमकां दिला. तो जैतेवंत जाला आनी आमकां ताणें जैत दिलां की तुमी धैर्य घेया. हांव म्हजेर आयल्यात ते सगळे कश्ट, हांव झुजलां. कोणा खातीर? आमचे खातीर. जेजू झुजला, ताचें जिवीत कुर्सार ताणें भेटयलां आमचे खातीर. आमकां असलें रक्षण, संरक्षण ताणें दिलां की क्रिस्तांवांनी कित्याकूच भियेवचें न्हय. क्रिस्तांवां एकसुरी न्हय आनी क्रिस्तांवांनी कित्याकूच भियेवचें न्हय. मरणाक सयत भियेवचें न्हय, पूण आमकां मरणाचें भें मस्त जाणांक आसा. पळय, मरणाचें भें नातलीं आतां वयर करया. उरल्यां जकडांक आसा म्हण जालें न्ही. पळय, आमी दोगा जाणांनी मात वयर गेल्लो. पळय, चकडांक आसा.
मरणाक तबीयत मरणाचेर जैतेवन जाल्लो जेजू आनी जिवीत आसा ससनाक जिवीत आसा म्हणून आमकां खात्री करून दवरलो जेजू मरण केदळाचे वेत देखून आयते रावा म्हणून सांगलो जेजू की मरणाक आमी भियोवचें न्हय खंडीत भियोवचें न्हय एक सांताचें जिविताचें देख तुमचे मुखार दवरता भाव भयणीनो आर्काची जुवान म्हणून जॉन ऑफ आर्क एक 19 वर्सांचें भुरगें झुजोंक वता फ्रांसाच्या झुजाऱ्यां सांगाता सैनिकाक सांगात ती दिता आनी ह्या संदर्भार ती झुजता 19 वर्सांचें भुरगें 19 वर्सांच्या प्रायर आमी कितें करयेत आमची भुरगीं खंयच्या झुजाक येतलीं खंयच्या झुजाक येतलीं आनी हें बाईस सरता आनी ते म्हणटा की म्हाका भिरांत ना हांव जल्मल्ली ह्याच खातीर आनी ती झुजता सोम्याच्या नांवी की सोमी म्हजे संगत आसा झुजता म्हणून झुजोंक ती वेता आनी ती झुजता सोम्याच्या नांवी झुजोंक वेता सोमी म्हज्या बगलेन आनी जैत फ्रांसाक ती जोड दिता मस्तपटी झगड्यान जाता जोड दिता पळया आमच्या जिणेंत भाव भयणीनो परत हांव सांगता भिरांत समस्ये दुबाव गोंदळ नाडणी तेंतेसवां कश्ट हें सगळें ह्या संवसारांत आमकां येवचेंच येना कोणाक सांगया येना कोणाक मेल्ल्याक समान येना मेल्ल्याक मात्र जिवंत आसल्यांक जीव आसल्या आमकां सकाळांक येवचेंच साहस मेळा जेसून देखून हें येता म्हणून आमी भियोवचें गे बवडटान दंडळन पडचें गे ना जेजूचे शिसांचेर दीस घाल्ल्या भियेल्लेत ना ते कितेंय येवं दी सांत पावल म्हणालो कितेंय येवं दी सोम्या खातीर म्हजें जिवीत जियोवच्याक बिलकूल भियेना कित्याक तो सोमी म्हजें सवय आसा हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर पळय हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर हांवें मरचें सोम्या खातीर तितलें कन्विक्शन ताचे कडेन सोमी म्हज्या बगलेन आसतना भियोवचें कित्याक देखून ते भियेला नात माराक ते भियेले नात दगदनेक ते भियेले नात तुका जिविशी मारता म्हळ्यार ना आमी मरोंक तयार आसा क्रिस्ता खातीर देखून भाव भयणीनो देव आमच्या बगलेन आसा आमचे सवय आसा देखून ताचो दांडो आनी बेत आमचे थंय आसा तो आमचो आसरो तो आमचो आदार तो आमचें बळ तो आमचें ढाल हें सगळें उतरान न्हय खरें देखून एक घडीच्याक आमी दोळे धांकया आमचो विश्वास ताचे थंय दृढ करया आनी हें खंतार उतर तुजें सोम्या जिवी दिता म्हळें म्हणटना उरलीं सगळीं मावन रावया थंयसर वाजांत्र वाजयतलो म्हणटलो आमी म्हणयात खंतार आमच्या मनांत तुजें उतर जीव दिता सोम्या म्हजे थंय जीव दिवं दी म्हज्या जिवितांतलें भिरांत काडून दी म्हज्या जिवितांतलें संकश्ट दूख हें सगळें फूड करूंक बळ दिवं दी उतर तुजें सोम्या जिवीत दिता तुझे सोम्या जिवीत उजवाडांता मुत तुझे धनिया जिवीत सफळ करता मुत तुझे सोम्या जिवीत उजवाडांता मुत तुझे धनिया जिवीत सफळ करता दैवीक तुझे उदक उतरेन काय कथा मोघाळ तुझे उदक भक्ती सदा
कथा दैविक तुझे भूत उतरेगा कथा मोघाळ तुझे भूत भक्ती सदा करता ससना सोची पिऊचे उतार बोमो काचे आत्मिक दान भागोचे बुद्ध सोम्या तुझे ससना सोची पिऊचे उतार बोमो काचे आत्मिक दान भागोचे बुद्ध सोम्या तुझे दैविक तुझे भूत उतरेगा कथा मोघाळ तुझे भूत भक्ती सदा पाळता दैविक तुझे भूत उतरेगा कथा मोघाळ तुझे भूत भक्ती सदा पाळता भक्ती सदा पाळता भक्ती सदा पाळता देवाचें उतर ऐकून आमी देवाची वळख उजडली देव आमच्या बगलेन सदांच आसा म्हणली पातयेनी आमची दृढ जाली तो आमचो मोग करता आमचो खरो बापूय आमकां सांबाळचो आमचे खातीर झुजचो ह्या देवा थंय आमी सगळीं आमचे जिवीत समर्पुया भाव भयणीनो पेद्रू आपल्या पहिल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 7व्या वळेंत अशें म्हणटा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता कीर्तन 55:22 वाक्य अशें म्हणटा तुजें वचें सर्वेस्पराचेर सोड आनी गलतकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौलुची उतरां 2 अध्याय 20वें वाक्य हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता क्रिस्त म्हजे थंय जियोवच्याक आमी सगळें आमचो हुस्को आमची खंत आमची बेजाराई आमकां दिसपट तें भावार्थांत जियोंक भावार्थांत फुडें वचोंक देवाच्या मोगांत जियोंक देव म्हज्या बगलेन आसा म्हूण पातयोंक आडखळ हाडटा ती सगळी संगती भेटोवन दिवया देव म्हजे सुवें आनी हांव देवा सुवें आसूंक जाय आमी आमकांच समर्पण दिवया हांव सांगतास एक एक संगत तुमी सुम्याक समर्पण दिवची सुम्या जेजू हांव म्हजें जिवीत तुज्या हातान समर्पिता म्हणया सुम्या जेजू हांव म्हजें जिवीत तुज्या हातान समर्पण दिता
सुम्या जेजू हांव म्हजें मन तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुम्या जेजू हांव तुजें मन तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुम्या जेजू हांव म्हजें काळीज तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुम्या जेजू हांव म्हजें काळीज तुज्या हातांत समर्पित दिता. सुम्या जेजू हांव म्हजी कूड तुज्या हातीन समर्पण दिता. सुम्या जेजू हांव म्हजी कूड तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुम्या जेजू म्हजे कश्ट संकश्ट तुका समर्पण दिता. सुम्या जेजू म्हजें कश्ट संकट तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुम्या जेजू म्हजी पिडा वखत आसली वखत नातली तुका भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजी पिडा वखत नासली तुका समर्पण. सुम्या जेजू म्हजें दूख हांव तुका भेटोवन दिता. म्हजें दूख तुका हांव समर्पण दिता. सुम्या जेजू म्हजें भिरांत हांव तुका भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजें भिरांत तुका हांव समर्पण दिता. सुम्या जेजू म्हजें मुकलें जिवीत हांव तुका भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजें मुकलें जिवीत तुका समर्पण दिता. सुम्या जेजू म्हजो फुडार हांव तुका भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजो फुडार तुका समर्पण दिता. सुम्या जेजू म्हजें शिकाप तुका हांव भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजें शिकाप तुका भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजो वावर हांव तुका भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजो वावर तुका भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजें म्हळें सर्वस्व तुका भेटोवन दिता. सुम्या जेजू म्हजें म्हणलें सर्वच तुका भेटोवन दिता. आनी कितें तुमकां भेटोवंक आसा ह्या घडी भेटया. तुमचें कुटामो तुमचें धन दिर्वेन आनी कितें आसा तें सगळें ह्या घडये मौनपटी भेटया. घे काळीज मुझे, घे सर्वस मुझे, घे तू मन मुझे, घे तू धन मुझे, घे सर्वस मुझे, घे तू मन मुझे, घे तू धन मुझे, घे सर्वस मुझे, घे काळीज मुझे, घे सर्वस मुझे, घे तू मन मुझे, घे तू धन मुझे, घे सर्वस मुझे, घे तू मन मुझे, घे तू धन मुझे, घे सर्वस मुझे, मुझे म्हळें कितें तूं सर्वस्व जेजू सगळें सुम्या तुका भेटयता. म्हजें मन धन म्हजें काळीज म्हजें कुटाम आनी म्हज्या मोगाची सगळीं तुका. जी म्हजो मोग करची जी म्हजी मोग करिनात ती, जी म्हाका समजून घेवची जी म्हाका समजून घेनात ती सगळ्यांक तुका समर्पण दिता. जेजू तूं म्हजो राखणो जा. म्हाका राख तूं. म्हजे खातीर तूं निरंतरी झूज जेजू. हांव अस्कत, हांव पडटना म्हाका तूं उखल. म्हाका बळवंत कर आनी भवाडतान चलय. म्हजो भवाड तूं थीर कर जेजू. तुज्या मगान म्हाका बर. तूं म्हजे सवय आसाय म्हळें सदां हांवें पातयेवन जियोवच्याक आनी तूं म्हजे थंय सदां आसच्याक. जेजू म्हाका फाव कर. कशें सांग पावलो क्रिस्त म्हजे थंय जियेता तशें तूं म्हजे थंय सदां आसून जेजू कसल्याच वायटाक संकश्टाक भियेनासतना म्हजें जिवीत भवाडतान तुका साक्ष जावन जियोवंक फाव कर.
तुम्ही असो आशीर्वाद जोडूंक आमी ऐती जावया. Kavyanggit edevada sakramenta. प्रार्थुया येसुम्या तुझ्या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच समचें आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारा मान करून आमकां दयेन फावो कर. सांजवां पावल दुसऱ्याच्या पुनशताक आयले ह्या भाव भयणीक तुका भेटोवन दिलें जेजू तांचेर तुझे आशिर्वाद घाल. तांकां तूं राखून व्हर. तांच्या गरजां तूं पाव. भायर भितर येतना तांची मेटान सांबाळ. सर वायटांतल्यान उच्यांतल्यान गडगड्या जगनांतल्या उचित मरणांतल्यान दुस्मनाच्या पासांतल्या जीवदाळाच्या तोंडांतल्या वायट विघ्नांतल्या खोटेपणांतल्यान दुश्टकायांतल्यान देवसाराच्या सर नाडींतले तांकां राखून व्हर. तुज्या मोगान तांकां सदांच वेंगून दवर. तांच्या वावरांत तुजो आदार दी. तांची पोयण सुफळ कर. तांची येवजनां तूं सुफळ कर. तांच्या भुरग्यांचेर तुजें बेसांव घाल. भायल्या घावान वावर करतल्या हर एकल्याचें जिवीत फळाबरीत कर. जिवितांत तृप्ती समाधान संतोष स्थिर आसून तुझ्या उतरा बराबर जियोंक तुझे उपादेश पाळून जियोंक पवित्र सभेंत खालपणी आसूंक पवित्र सभेचे शिकोवणे प्रकार जियोंक ह्या संवसारांत तुका साक्षावंक उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक तांकां तूं फावो कर. तुजो पवित्र आत्मो तांचे सुवें सदां आसूं जेजू आनी सदां तुज्या सनवायेन तुज्या वळखीन आपलें जिवीत जियोवच्या तांकां फावो कर. तुजे राखण बडे तांच्या भोंवतणी आसूं दी. भगवंत तूं धूत भगवंत बडवे तांच्या फुडल्यान आसून तांकां आदार दिवं दी. मरी माय तांच्या काळजा मनाची राणी जावन सदांच तांकां वेंगेन दवरूं आनी आदार दिवं. हे हांव मागतां जेजू तुज्या पवित्र नांवान.
ताची कृत्या मोती आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता सर्वेस्पर्तो देवामचो रचना सर्गा संवसाराचो एकाच मुद्रा ताच्या संसार रचिसालो आपल्या सारक्या ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून निजाय की बापूय तो सर्वांचो संतोषाची मेका काढून तांते कोणी कृपा जोड सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता ताची कृत्या मोती आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता भाऊ बहिणीनो देवाक आमी अर्गां दिवंक आयल्यां मिसाचें बलिदान अर्गां बलिदान थाने आमचें तें केल्ल्या बरेपणाचो उगडासकान ताका आमी अर्गां दिवचें जितलें चड आमी अर्गां दिता तितलीं चड आशिर्वादां आमी जोडून घेता आज रोस आरमाये पासून देवाक आमी अर्गां दिता पवित्र सभा रोस आरमायेचें फेस्त आज आचरण करता नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर आसा तुजें सुवें सदैव तूं कान्ये स्त्रियां मदें सुभागी फळ तुजें कुशीचें कितली बागी आमी येवच्या आदल्या म्हयन्यांत सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत आमी तिचें फेस्त आचरण केलें मंती सायबिणीचें फेस्त तिच्या नांवाचें फेस्त आनी कितलीं फेस्तां आदल्या म्हयन्यांत मरयेचें आनी हो म्हयनो तिकाच भेटोवन दिला आनी आज रोजार मायेचें फेस्त देवाक आमी अर्गां दिवया मरयेन आमकां मागोवंक शिकयलां आमकां तेर्स दिला एक धैर्याचें मागणें हे संवसारांत सर वायटा विरोध झुजोवंक आमकां हो तेर्स ह्या थर्सांत आमी नियाळ करता डॅश कितें नियाळ करता जेजूचें मिस्तेर नियाळ करना आमी जेजू सोवें जियोवच्याक जेजून आमचे थंय आनी ताचे पवित्र मिस्तार मरिफात आमी पवित्रपणान आसून एक सुभागी जिवीत जशें मरी जियेली तशें आमी जियोवच्याक आमकां तिणें दिल्लें वर्तें मागणें देखून देवाक आमी अर्गां दी जाय आमच्या हातांत खोंत अस्त्र आसा आमच्या वायरी विरोध झुजोवंक सायबिणीक आमी आज थँक्यू म्हणूंक जाय हें रोजार तुवें आमकां शिकयल्ल्या खातीर देखून ह्या रोजारा मरिफात आमकां जेजूचो मोग तुवें दिल्ल्याक आमकां बरें केल्ल्याक आमचें थंय देवभक्त वाड अशें आमकां तूं प्रेरण जाल्ल्या माये तुका थँक्यू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसो भाव भयणीनो कितलें केल्यार आमी पातकी म्हळ्यार आमकां उडास आसूं दी हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आयल्या ना फावो तशें आमकां भोगता एक घडीच्याक आमी दोळे धांकया हात जोडया आमचें नांव फोन आमी वळखून घेवया देवालागचें बोगसाने मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपत वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडा उसार वायट आदान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता तकली बगव्या सरपत वेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Cristo
काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयल्लें देखून जेसू तुजो पूत मनीस जालो म्हणून आमी जाणा जाल्या ताच्या कस्ता आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवानपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. जेजू सर्गार चडल्या उपरांत शीस ओलिवेत नांवाच्या दोंगरार तावन जेरुजलेमाक पाटी परतले. जेरुजलेमांतावन ओलिवेत चड पयस ना, चड उणें अर्द्या मैला तितलें पयस जायत. शहरांत पावतच ते रावतले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले. पेद्रू आनी जुवांव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी थॉमस, बार्तलोमेव आनी मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जूद इतले जण आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे बावी तांचे सवे आसले. अशें ते एका मनान कळनासतना मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें श्लोक. सक्तेवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. सक्तेवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंताचें नांव. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. श्लोक. सक्तेवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. सक्तेवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. दाखयता तो काकूत आपणाक भियेतल्यांचेर संततेतावन संतते पर्यान. श्लोक. सक्तेवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां, आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या हंकार्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक उंचान तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. श्लोक. सक्तेवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो, बिरमतीचो काकुळतीचो उगडास करून आदलो. श्लोक. सक्तेवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. देवाचें उतर आयकून तें पाळटा ती चड सुपागी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेच्या नासरेत नांवाच्या एक शारांतले एक औंकवारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जालें. त्या औंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सण तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन बदलली, सर्वेस्पोर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरी, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तोवर तो जातलो आनी परमोन्नत सुपूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततेचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय औंकवार. देवदूतान तिका झाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवा सुपूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, हें फेस्त आचरण करूंक थोडें खारान आसा. कित्याक रोजार मायेचें फेस्त गी म्हणून तुमकां इल्लेशें कळीत आसूं पुरो, तरी इल्लें मोठव्यान सांगचें जाल्यार थंयसर तुर्क कितें म्हणटात की क्रिस्तांवांचेर धाड घालतलें आनी क्रिस्तांव नागरीकपण युरोपांत वाडोवन येता आसतना हें आडखळ करच्याक, क्रिस्तांवांचे जैत व्हरनो तांचें राजवट चलोवच्याक तुर्कांचे क्रिस्तांवां विरोध उठले. आनी त्या संदर्भार पापसाहेब पियूस पांचवो युरोपांत तेर्स म्हणूंक आनी हें झुजतल्यांक बळ मेळाशें आनी जीक मेळाशें ताणें परगट केलें. आनी थंयसर तांणी ह्या दिसा तेर्स म्हणलो, सगळ्यांनी तेर्स म्हणलो आनी आमकां क्रिस्तांवांक तें जीक मेळ्ळें. देखून जैताच्या सैबिनेचें फेस्त म्हणून ताणें परगट केलें युरोपांत. आनी उपरांतल्या पापसाहेबांनी रोजार मायेचें फेस्त म्हणून तें परगट केलें. देखून आख्ख्या पवित्र सभेन तें फेस्त आचरण करूंक परवानगी दिली. देखून रोजार म्हणटाना कितें बगता, कितें म्हणटा आमी रोजार म्हळ्यार कितें? रोजस नेंगी. रोजार म्हळ्यार फुलां, गुलाबाचें फूल. मरयेक आमी लदिनेंत कितें गी म्हणटा? सांग बाय. गुप्त गुलाबा न्ही. पळय, गुप्त गुलाबा म्हूण तिका आपयता. एक गुलाब म्हणून मरयेक आपयता. त्या गुलाबाची सोबाय इतर सगळ्या सोबायाचें की वर्तें गुलाब नेंगी. कोणाकी आमी दिवचें जाल्यार पयलें खंयचें दिता आमी? खंयचो? दासाफळां दिता गी. कोणा दिवचें जाल्यार गुलाब. सोबीतांतलो सोबीत तसो खाल्ला, तसो रंग पळया, ताचो परमळ पळया. गुलाब दिता हांव, मोगान दिता. मोगाचो संकेत. आनी एकल्याक दिताना तूं कितलें गुलाबा बरी म्हणून आमी दाखयता. आनी मरयेक आमी उल्लेख केल्ले आसा, मरये गुलाबा सारकें म्हणून. गुलाबा सारकें. देखून गुप्त गुलाबा म्हणून तिका आमी सांगता रोजार मायती. रोजार म्हळ्यार मागणें खरें आनी संकळ, मागण्याची संकळ वा गुलाबाची कितें म्हणटात की झेलो.
हर एक पटी आमी थेर्स म्हणटाना नमान मरिये म्हणटाना उगडास दवरया भाव भयणीनो आमी मरियेच्या पांयांतळा एक गुलाब दवरता एक पटी नमान मरिये म्हणटाना मरियेच्या पांयांतळा तूं कितें दवरताय गुलाब दवरताय म्हळें उडास दवर आनी एक कोंत थेर्स तूं म्हणशी जाल्यार एक कोंत थेर्स तूं म्हणशी जाल्यार मरियेच्या गळ्याक तूं कितें घालताय गुलाबांचो झेलो उडास दवरया आमी सडावत थेर्स करता पूण आजकाल तांत्रिकता इतली वाडली इतलें कम्फर्ट वाडलें इतलें बिजी आमी जाल्या थेर्स म्हणूंक थोडे पटी आमकां टायम ना मन आसा सोमा न्ही मन आसा सोमा मन आसा टायम ना तुमी ओप्पतात की म्हजे कडेन ओप्पतात न्ही टायम ना देखून पयलें आमी पांच करून थेर्स दिंबेर पडोवन हात वयर कर म्हणटाले हांव म्हणून सांगता आमी म्हजो बाब आसतना म्हजी माय आसतना आमी घरा आमची आवडली मायनी आसतना आमी थेर्स हात वयर कर म्हणटाले हांव आतां हात वयर वचनात ते वडणी पूण दिबी कशें घालिनात वडणी पूण थेर्स सगळो म्हणटा की म्हळ्यार एक सवाल चडावतू आमी सकडी म्हणटा पूण थोड्यां कडेन एकत करून थेर्स करा एकत करून थेर्स पावता बा मस्त मागणें करीचें म्हणना म्हळ्यार एक चिंतापी आजकाल भोंवती आसा मस्त मागणें सगळो थेर्स म्हणोचें म्हण खंय आहा म्हणोचें म्हणना देखून एक करून थेर्स म्हळ्यार आमचें सांजेचें मागणें जालें ताचे उपरांत मस्त राटवळी उपरांती आसात फुडें आसली मागीर उपरांती आसात मदें गत्त थेर्स म्हणटानाय आसता मतीन गोवन आसता थेर्स मरयेन आमकां म्हणोंक सांगलें आनी एक अस्त्र भाव भयणीनो पवित्र सभा आमकां एनकरेज करता की आनी हें उगडापान कोणाक दिल्लें तें पवित्र सभेंत मरयेन कोणाक दिलें भगवंत दोमिनिकाक न्ही भगवंत दोमिनिकाक 13व्या शतमानांत हें उगडापें दिल्लें उगडापें केल्लें तेच म्हणोंक तिणें उत्तेजन दिल्लें आनी मरी आपणाची नांव वाकाणी सई आपणाची नांव लोकांनी परगट करी सई म्हणून ती आशेना तिची आशा कितें तिची आशा आपणाच्या पुताचें नांव परगट करी जाय लोकांनी पळया आपणाचे पुताचें नांव परगट जायचें देखून हर एक पटी ती दिश्टी पडटाना ती कोणाक घेवन दिश्टीक पडटा जेजूक एकली जावन ती दिश्टीक पडना ताचे मरेफात आपूण ताचे मरेफात देव तिचे थंय लिपलो आनी लिपल्या देवाक तिणें उक्ती परगट केलें आनी आजुनी ती परगट करता जो देव तिचे थंय तिच्या गर्भांत लिपलो तिणें ह्या संवसाराक तिणें दिलो ह्या संवसाराक सुडवून हाडच्याक उक्तो तिणें दिलो आनी त्या देवाची ती शीस जाली पूण तिका देव माता म्हणून म्हणटा कित्याक देव तिचें सवें देव तिचें सवें आनी तिच्या पुताचें नांव होगळीक आनी त्या पुताक साक्ष जावचें ती आशेता आनी तिच्या भुरग्यांनी हर एकल्यांनी आपल्याच्या पुताक वळखोवन साक्ष जायचें म्हळ्यार तिची एकच आशा हर एक पटीन दिश्टीक पडटना तिची आशा तिका जेजूक घेवन ती दिश्टीक पडटा खाना शहरांत भाव भयणीनो थंयसर वायन उणो पडलो आनी तिणें साकरांक कितें ऑर्डर केलें आयकोना कांय सांगलें गी ताका तुमी आयका तो कितें सांगता तुमी आयका हें उतर तिणें सांग तो कितें सांगता तें आयका हांव कितें सांगता तुमी आयका म्हणोना तिणें तो कितें सांगता आयका ताका आयकोवचें आनी ताचे सांगता आसचें ताका वळखोवचें ही ती तिची आशा ही ती तिची आशा देखून तेर्सांत आमी नियाळ करता कितें तिचो मिस्तेर गी कोणाचो मिस्तेर नियाळ करता आपल्या पुताचे जेजूचो मिस्तर आमी नियाळ करता सगळें जिवीत जेजूचें जिवीत नियाळ करून आमी केदींच ताका विसरूंक नसो आमी सदांच ताका घेवन ताच्या कृपेन ताच्या दैवीकपणान आमचें जिवीत जियोवन ताका हर एक दिसाक घडयेक आमी साक्ष जायची ती आशा तिची आशा देखून हें कोंत तिणें दिल्लें आनी हें थेर्स म्हणोंक तिणें उत्तेजन दिवचें हें उत्तेजन तिचें म्हणोंक लावचें कित्याक आमी जेजूच्या खस्ता मरणा आनी पुनर्जिवानपणां जेजूच्या जिविताच्या मिस्तेरांत वांटेली जाल्ली परसा भुरगीं जायची ती तिची आशा
मरी मागण्याची स्त्री हे आमी पातयेता न्ही मरी मागण्याची स्त्री कित्याक मागण्याची देवा सोत मोतीचे ते देव तुजे सोवे आसा भाग्यवंत मरये नमान मरये देव तुजे सोवे आसा पळय देव तुजे सोवे आसा म्हणून उतर बडव्यान आडली ती बरी खबर देवा सोतमो तुजे ते वस्ती करन आसा देव तिचे ते आसा देवा सोतमो तिचे ते आसा म्हणटा आसतना तिचे सांगात घेताना आमकां कितें जाता आमकांय ते देवाचें हजरपण बगूंक मेळटा देखून जेजूच्या पुनर्जिवानपणा उपरांत भाव भयणान आमी पळयता की त्या शिसांनी मरयेक सांगाता घेतलें आनी थंयसर त्या बलिवेत दोंगराच्या माळयेर ती आसली कितें करतली आसून फसायो मारतली मागणें करतली आनी तांचे मदें कोण आसली मरी पवित्र आत्म्यान भरलेली देव तिचे सोवे आसा पळय पवित्र आत्म्यान भरलेल्याचो संगात आमी घेता जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याच्या स्पर्शान भरतांक येना कोणी एक बऱ्या मनशाचो तुमी सांगात घेता जाल्यार ताचें बरेंपण तुमचें थंय वळटाक येना वळटा कोणी एक वायट मनशाचो सांगात पण तुमी घेतलें जाल्यार वा आमी घेतलें जाल्यार आमकां ताचें वारें लागताक येना शिसांनी जेजू उपरांत दुसऱ्या कोणाकच घेवना कोणाक घेतलें ताच्या आवयक मरयेक तो पवित्र आत्मो तांचे थंय देवून येवच्याक आनी तिचें पवित्रपण तुजें सुगुनी जिवीत तिचें बरेंपण तांचे थंय रावच्याक कित्याक क्रिस्ताचें बरेंपण तिचें थंय आसलें आनी तें बरेंपण तांचे थंय तिचे थंय वा तांचे थंय आसच्याक रुता जावच्याक भाव भयणीनो तिचो सांगात तिणें घट्ट धरलो आनी त्या मरिफात मागण्यार आसतना पवित्र आत्मो देवून आयलो तांचें मिसांव कितें म्हूण समजलें देवाचें उगडापण तांकां समजलें देखून मरी आमकां मागण्यांत देवाची खुशी कितें जाणा जावंक शिकयता देवाचें उगडापण जाणा जावंक शिकयता जरी आमी तिका सांगाता घेता आमी पवित्र जाता पवित्र आत्म्यान भरलेली जाता देव आमचे सोय आसलो स्पर्शी आनंद आमकां भोगतलो आमी पळयता की देवान बडव्याक दान खबर ती दिता आसतना की देव तुजे सोवे आसा आनी पवित्र आत्मो तुजे थंय वस्ती करता येता अशें पुरो म्हणटाना ती 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 कितें म्हणटात की ती हांकारान बरोवना ती आनी चड खालती जाली आनी तिच्या खालतेपणान तिणें गायलें तें गीत स्तुती गीत आमी आतां म्हणिल्लें तें स्तुती गीत सर्वेस्परान म्हजें तें वर्ती कामां केल्यांत हांव बरी म्हणोन न्ही ताचें बरेंपण ताणें दाखयलां व्हरतो तो महिमेचो म्हजो जीव म्हजें काळीज म्हजें मन ताका स्तुती करता स्तुती दिता व्हरतो तो देव हांव किरकोळ जावन आसली आनी असल्याक ताणें म्हाका वयर काडलो नेंगी आनी असलें ती देवाची स्तुती गायता अरे एक वेळा देवाची स्तुती गायता भाव भयणीनो हें उगडां आसतोर की मरयेताना आमी शिकोवंक जाय की देवाची निरंतरी स्तुती करूंक आमी शिकत जाय देव बरो आमकां बरेंच करता देखून ह्या बऱ्या देवाची आमी निरंतरी वाखाणी करची मरयेताना आमकां शिकोवंक जाय आनी तिच्या स्तुती गितांत आमकां तें सगळें आयकोवंक मेळटा मरयेक तिणें देवाक तिणें वाखाणलें तिच्या जिबेच्या तुदयेर देव देवाचें बरेंपण देवाची कृत्यां तिणें वाखाणलीं आमच्या जिबेच्या तुदयेर आसूंक जाय स्तुती देवाची न्ही तिणें कश्ट उद्गारून सांगोना कश्ट संकश्ट तिका कितलेंय बगूंक मेळ्ळें ना तिणें सांगून गेल्ली ना बगार देवान तिचें तें केल्लें तें बरेंपण वाखाणलें भाव भयणीनो आनी तुवळू देव आमचे सोवें आसचें आमकां कळटलें देखून आज तिच्या पेस्ता सोवें आमी एक निर्धार घे जाय तिणें आमकां मागोवंक शिकयलें मागणें म्हणटेल्यावूच आनी हर एक दीस हांव जेलो तिका घालतां आतां चिंती हांव 20 कण तेर्स म्हळें जाल्यार जेजूचे 5 मिस्तेरी आमी नियाळ करन 20 कण तेर्स म्हळें जाल्यार कितले जेले तिच्या गळ्यान घालता आमी पळयलें गी 4 कोंत तेर्स म्हणटाना 4 गुलाबांचे जेले घालता आनी जेजूचे सगळें जिवीत आमी त्या दिसा नियाळ करता आमी जेजू सोवें जेजू आमचे थंय देखून तिणें आमकां प्रेरण दिल्लें मागणें आमी बरें करन म्हणजे आमकां आसता तें सर वायटांतलें आनी सर अनवारांतलें आमकां निवारूंक येवंक आसच्या सर थंय सावन फूड करूंक आमकां थेर्स बळादीक हातेर देखून तेर्स म्हणोंक आमी केदींच विसरोवचें न्ही भाव भयणीनो
तेच म्हण्या आनी दुसरें आमी तिचे तांव शिकोवंक जाय आसलें की खंयच्याय संदर्भात सांत पावल म्हणटा की हर एक संदर्भात देवाक वाखाणूंक स्तुती करूंक भियेनाका देवाची स्तुती कर तो बी ताच्या ग्रंथांत 11 पानांत वा 11 अध्यायांत देवाची स्तुती कर राह्याचें रहस्य सांगोंक तूं विसरशी जाल्यार ही परवाना देवान केल्लें बरेंपण सांगोंक विसरनाका देखून देवाची स्तुती देवान केल्लें बरेंपण सदां वाखणूंक मर्येतान आमकां शिकप देखून आज दुसरो निर्धार की कितेंय जावं दी म्हज्या जिवितांत हर एक घडये हर एक संदर्भार दूख जावं दी बरेंपण जावं दी संतोश जावं दी सुख जावं दी बेजारय जावं दी पिडा जावं दी देवाक वाखाणूंक शिकया तुवें म्हजे थंय वर्ती कामां केल्याय तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप भेटतां बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस्परा सृश्टी रक्षारा भेटतां आमकांच तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस्परा सृश्टी रक्षारा भेटतां आमकांच तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां देणे पुण्या वायनाचे भेटतां बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता आज तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र बच्या देवा सरस्वती म्हणून घेव बापाव कुवार मुरयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दितां आनी तिच्या आदारान तुजे एकल्याच पुताच्या जिविताचे गोट निहाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं मागता जस क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोरा उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो ह्या परबे समयर नित्यांक वार मरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या औकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजी एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा
तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पोराचे नावे येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. परत मी भाव भयणीनो या उंड्या वयना सुवें आमी आमकांच समर्पण दिवया. आमचें सुवें आमचें दूख कंत बेजाराई मागणी आमची भेटोवया. ज्या कोणा पासून तूं मागस म्हणून आमी मागणी घेवन आयल्या त्या मनशाक आमी भेटोवया. जी कोण आमकां विरोध करतात आमचे ते मकान चलनात तसल्यांक हांगासर आमी भेटोवया. आमच्या मोगाच्यांक आमी भेटोवया. आमच्या पिडेवंतांक पिडेस्त घरांत आसात तांकां आदार बोळ मेळाशें आमी मागुया. घरांत भुरगीं सांगलें आयकनात आनी तुमी कितलें तांकां परातल्यार आयकना जाल्यार ते सगळ्या भुरग्याक समर्पण दिवया. आमकां आदार दितल्यांक ह्या घडये समर्पण दिवया. आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. थोडी संगती आमकां दोस्तात भाव भयणीनो त्या संगतींतल्यान भायर येचें म्हणून आमकां आशा आसा पूण ती तातूंत आमकां जैत मेळना. ह्या घडये ह्या उंड्यांत वायनात आमी समर्पण दिवया. ह्या उंड्या वायनाचेर देवाचो आत्मो येवन ती जेजूची कूड आनी रगत जाताना आमचें जिवीत परतता तें तशेंच उरना. कृपेन पवित्र आत्म्यान भरलेलें जाता. एक नवें जिवीत आमी जोडून घेता. बापा कोरस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपले सुखुशेन कसमरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सचनी कराराचें हें रगत फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट्टसो गुट परगटुया. Jésus मेरो Jésus जीवन सारा Jésus नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिवीत सोंडो सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळ्ळे बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो पूर्व सुदरण मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुजे पर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या विधी बोंतनी जमा जाल्ल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिसो निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu orvim, tias Jesu sangatha, tias Jesu tai, povitratmecha ekponan, सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयान शिकयलें तें मागणें आमी सगळीं सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षयता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परसूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सुवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची याने बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतींसर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. जे ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माय मगासो एकवट असो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया भाव भयणीनो, हो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणांत वांटले जाल्यार आमी सर सुभागी. सुमया तुमचे भितर येवचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. येवेकी येतो आमच्या विडरा, खबर आमकां सदां तुज्या गोपान. तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. येतो आमच्या विडरा, खबर आमकां सदां तुज्या गोपान. जिविताचे खाण तो आत्म्याचे पोशण, आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन. तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या.
येवेगी ये तू आमच्या विडरा धवळ आमकां सदां तुझ्या गोपा सास्तीक दैवीक सप्तम संवसारांत आयलोलो मनशा कुळाक देव्यो जीव दिलोलो तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडरा दवर आमकां सदां तुज्या गोपा उस्वार संवसारांत दिवो काळोखा सोलोन आमकां तुज्या उजवाडान तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां सेव तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडरा दवर आमकां सदां तुज्या गोपा सकड आमी दोळे धांपया आमच्या काळजांतल्या जेजूक मेहरगां दिवया जेजूच्या हजरपण आमी बघया ताका सेवंक आमच्या काळजान घेवंक ना फावो तरी तो आमच्या काळजांत आयला आमच्या मोगान तो आयला तो देव तरी मनशा रूप घेवन गुलामाचें रूप घेवन आमकां ताच्या सक्तेन भरच्याक ताच्या मोगान भरच्या तो आमच्या काळजांत आयला देव मनीस जाल्लो आमकां मनशांक ताच्या दैवीकपणांत वांटेले करच्या खातीर ताच्या मोगांत आमकां भरचे खातीर आनी हें वर्तें देणें ताणें ह्या घडये ताणें आमकां फावो केला ताचें समाज आनी रगत आमच्या काळजांत घेवचें वर्तें भाग ताणें आमकां फावो केला ताका आराधन करचें भाग ताणें फावो केला ताच्या उतरां मुखान ताणें आमकां प्रेरीत केला ताच्या आवयक मोरयेक आमची आवयक ताणें दिल्या ह्या सर्देन्या पासत ताच्या मोगा पासत संगतपणा पासत आमी ताका अर्घ्यां दिवया जेजू तूं सदांच म्हजे संगता राव म्हज्या कश्टां दुखांत सुखां संतोशांत जशें तुज्या शिसांक तुवें सांगात दिल्लोय मोरयेक तुजे आवयक आमची आवयकन दिवन मोरये सांगात तो रावलोय तशें आमचे जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भावा भयणी सांगाता युवा जाणां सांगाता भुरग्यां सांगाता दिसपट्टे आमच्या सांगाता राव जेजू तुज्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां भर जेजू तुज्या मोगान आमकां तूं सांबाळ जेजू म्हणून काळजांत आयल्या जेजू लागीं भक्तीपणी मौनपणी आमी मागया
प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रतीच्या बाप्पा, या पवित्र संस्कारांत तुझ्या पुताचे मरण आणि पुनर्जीवनपण संतोष बरीत काळजान आमी परगडता. हे आमचे सोडवणचे गुण हांगा भक्तीन नियाळून या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटू आनी मेल्ल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्पोत्वेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. मी सालें वसा भवाडटान जियो तुमकां धाडटा. Sakia boria goria, Ivik mo shikun tu amka, Magibo zuwa maudusya, Mandita serbuk intuka, Krista sakia boria goria, Ivik mo shikun tu amka. Kakul amka ughडली सर्वोनेची महिमा शिकयली तुझा सुखूर जियेम जिविता हिना तुझा दिली ओळमेल्फा बाकी मोर जुवा हांव दुसऱ्या वंदिता सर्वतीन तुका Krista sakia boria goria, Ivik mo shikay tu amka. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ता मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरये मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सातां दिल्ले बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकन बसया. आमकां मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक आमी अर्गां दिवया. सबारसन आनी तांचे अर्गावल्यांक हांगासर बरपेनी शिंदान दिल्ले आसात. हांगासर नोवेनाक येवंक फावो जाल्ल्या पासत एकले भक्ती अर्गां दिता. कृषी रांदवई आनी सगळें बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. कुटुंबांत पवित्र आत्मे सकत रास करून खोट्या काळोखाची सकत पयस जाल्ल्या पासत कुटुंबां समाधान मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. साबार जाणांचे जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या खातीर अर्गां दितात. परगांवांत गेल्ल्या बरें काम मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. एकल्याक बरी सैरीक फावो जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. एकल्याचे कोर्टांत आसले समस्या परिहार जाल्ल्या पासत ते कोर्टांतली केस इत्यार जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. एकल्याक परगांवांत गांवांक येता आसतना व्हड अनवार जाल्लें आनी थंयसर एअरपोर्टांत थंयसर जायते कस ताका लाभले. भायल्या गांवांक वचूंक 2-3 म्हयने फाटीं पडले. सगळें ते ताचे समस्या इत्यार्थ जावन आतां बेगीनच ताका परगांवाक वचूंक अवकाश मेळिल्ल्या पासत एक भक्तीक अर्गां दिता. आनी सबार सणाक सबार बरेंपण उपकार मेळिल्ले आसात. आमकांय हांगासर सबार उपकार मेळिल्ले आसात. ताणेंच आमकां हांगासर भक्तां जुआंव पावल दुसऱ्या मुखार ताणें आमकां आपोवन हाडलां.
हर एक पोटी हांगासर नव्यान वांटिले जावंक ताचे उतार आयकूंक जेजूच्या मांस आनी रगत सेवंक ह्या पवित्र तळार हांगासर ताका आराधन करचे भाग ताणें आमकां फावो केला. ह्या दिसांनी चड आनी चड यात्रेक हांगासर येता म्हणटा जायतें बरेंपण हांगासर येवच्या सर भक्तिकां यात्रिकां तें जावनूच आसा. आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मात्र न्ही, ज्या कोणा खातीर आमी मागता, ज्या कोणा खातीर आमी हांगासर भावार्थां पातयेन आमी मागता तांकां हर एकल्यांक तो मागण्याचो फळ तांकां मेळ्ळा. मनशाक एक रुजवात, जायतें बरेंपण, जायतें अजाप जावनूच आसा. आमच्या क्रिस्तांव तशें अक्रिस्तांव ह्या दिसांनी साबार जाणां अक्रिस्तांव भाव भयणी हांगासर माथ्यार हात दवरून मागचे खातीर वांजेल रजार करचे खातीर साबार जाणां हांगासर येतात. आनी अशें म्हणटा आसतना जेजूची वळख साबार जाणां मेळोनूच आसा. साबार जाणांक बरेंपण जावनूच आसा. ह्या पुणतळार साबार जाणांनी फाटल्या दिसांनी म्हज्या लागीं वैयक्तीक कितें सांगिल्लें आसा. साबार बरेंपण अजाप तांच्या आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत घडलें तें म्हजे लागीं विवरण सांगलें आसा. आमकांय जायतें बरेंपण जाल्लें आसा. आमच्या मोतीक भलायकी ताणें दिल्या, आमच्या कुडीची भलायकी ताणें दिल्या, आमकां सोलोंक सकत दिल्या, आमकां दिसपडते वावर करूं आमच्या हातापांय बोळ भलायकी घटाय ताणें दिल्या, आमच्या कामांत ताणें तृप्ती दादोसकाय दिल्या, आमच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत जायते कश्ट आसूंक पुरो ह्या कश्टा आकाता मदीं ताणें आमकां समाधान दिलां, धैर्य दिलां, मोतीक समाधान दिलां. आमच्या कुटुंबांत दादोसकाय ताणें दिल्या. गो बायलांमध्ये समस्या इत्यार्थ करून माया मोगान जिवच्या ताणें सकत दिल्या. कुटुंबांतल्या भुरग्यां मदें आसले सर समस्या इत्यार्थ करून ताणें थंयसर समाधान रास करचें केलां. आमच्या पयना वेळार ताणें सुरक्षीत हांगासर हाडून पावयलां आनी आमच्या पयना वेळार फाटीं वता आसतना तोच आमकां सुरक्षीत राखता, सांबाळटा. आमकां आमच्या भावा भयणीक ज्या कोणाक लागीं आमी मागता, कोणा खातीर आमी मागता, ज्या मागना पूण आमच्या मागण्याचो फळ ज्या कळीतनांतल्या पासत आमी मागता, संवसारांतल्या सर आमच्या भाव भयणी पासत मागता, तांकां हर एकल्याक आमच्या मागण्याचो फळ तो दिसपडटे मेळटा. तांकां बरेंपण केल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उबे रावया, प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा, भाग्यवन जुआं पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णितांव. ताचे मळिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव. ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळें. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तिकां आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोक कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुसायल्ल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत दायकन बसात. आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो भाग्यवंत जुआं पावल दुसरो आमकां देवाक आमी भेटोवन दिवया. दोगां जाणांक दोन कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मोतीचें समाधान आनी सुख संतोश लाभच्याक मागोवंक विनंती केल्या. एकल्या पेंगटाची गांठीची दूख संपूर्ण गुण जावंक मागोवंक विनंती केल्या.
एकल्या तवळ तवळ खेळ ताप येता एलर्जी जाता ते सगळे संपूर्ण गुण जावच्या दोगा जाणांचे गरज जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 3 वर्सांच्या भुरग्यांचे हर्निया ऑपरेशन आयच्या दिसा जावचें आसा त्या संपूर्ण रितीन बऱ्या रितीन जावच्याक ऑस्ट्रेलियांत बरें काम मेळोन विजा बेगीन मेळचे पासत भुरग्यांक फिट्साची पिडा येवची आसा ती बेगीनच गूण जावंक त्या भुरग्यान भलायकी बरी जावन इस्कॉलाक वचूंक कृपा मागोवंक विनंती केल्या एका भुरग्यान ताच्या मेंदवांत शिराचे प्रॉब्लेम आसात ते सारके जावच्याक मागोवंक विनंती केल्या एकल्या उस्वासाचे समस्ये आसात ते तांतूंत सुटका मेळच्याक एकल्याक भायल्या गांवांत काम मेळोवंक जाय ते कश्ट आसात बेगीनच ताका बरें काम मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या एका चलयेक बरें शिकोवंक आनी शिकपाक आदार मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या एका तरणाट्याची पाठीची दूख गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या एका भुरग्याक बरें शिकोवंक जानवाय मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या 3 आनी 4 वर्सांच्या भुरग्यांक आसले मोबायल एडिक्शन ते रावोवंक एकल्याक दोळ्यांची दिश्ट फावो जावंक एकल्याचे राग उणें जावंक मागोवंक विनंती केल्या CMA सेकंड पार्ट री एग्जामांत बरें फलितांश मागोवंक विनंती केल्या एकल्या वेळार वखद काण घेवंक एकल्याक दुबाव नेगेटीव थॉट्स ते पयस जावन आळसाय पयस वचोंक एकल्याची जाग्याची केस सतानितीन इत्यार्थ जावंक मागोवंक एकल्या विनंती केल्या फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्या मागोवंक विनंती केल्या गांवांमध्ये मदले ते समस्ये तक्रार इत्यार्थ जावन समाधान रास करूंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्या रातीची बरी न्हीद पडोवंक एकल्यान आमल पिवणें सोडूंक 2 वर्सांच्या भुरग्याची एलर्जी गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या आनी सबार गरजो विनवणे घेवन आमी हांगासर ह्या पुणतळाक आमी आयल्या विविध गरजो आसात आमकां हर एकल्या आमच्या मतीं समाधान जाय आमी काम करता आसतना घरांत येत आसतना मुखले दीस आमकां कळीत नात ताणेंच आमकां सांबाळून वरयचें येदोळ मातसो बरी भलायकी दिल्या समाधान दिल्या आमचें सगळें जिवीत ताच्या हातीं आमी समर्पण दिवया भावार्थान आमी ताचे लागीं मागया आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो आमी ताच्या हातीं आमी समर्पण दिवया उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारेचो आमकां खरो मोक्ष शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां जसाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकान आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मुरये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ तुज्या खुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सुम्याच्या नव्याम सो आधार आनी रस्ता सर्गाने संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवय आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता मरेफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक भगवंत जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवंतुचिने मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मोग तुझ्या परचेन भोगूंक आनी भवाडतान जियोंक प्रेरण दिलें ताच्या विनवणेन आमचो भवाड तूं वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवारांतलें आमकां निवार
आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर तें आमकां फाव कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय असो भगवंत जुवाम पावलो दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव भगवंत जुवाम पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेचे मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोवंक तुमी फावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सुवे आसो मोगाच्यानो व्हड संख्यान तुमी आयचे दिसा आराधनाक मिसाक आनी नवेनाक तुमी हजर आशिल्ल्यात हांगासर देवान केल्या सर बरेपणा पासत आमी ताका अर्गां दिलीं आनी तशेंच आमच्यो सर गरजो भक्ता जो पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमी देवाक भेटोवन दिली आमच्या गरजां खातीर आमच्या भाव भयणीच्या गरजां खातीर आमी मागलें व्हडा संख्येन आयिल्ल्या तुमचो हांव उपकार बावडटा आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन सोलोवन मिसाचें बलिदान भेटयल्लें आमच्या खातीर मागिल्लें जावन आसात मनात एक बाप अनिल जॉयल डिसोजा तोकूर फिरगजीचे विगार हाचे पयलीं एक दोन फावटी हांगासर आयल्यात आनी आज परत ते हांगासर येवन आपुरबायेन तांणी आमकां मागोवंक उमो केला आमचे पासत मागला देवाचें उतार दिलां आनी मिसा वेळारी आपुरबायचो नियाळ तांणी आमकां मोरये विशयांत कोंताच्या रोजार माया विशयांत कोंताच्या भक्तीपणा विशयांत तांणी आमकां सुडाळ रितीन विवरण सांगलां दिसपडटे ह्या कोंताचो आमी उपयोग करया कोंत आमच्या हातीं केदाळे आसूं दी आनी ते आमकां संरक्षण दिता आमकां सुडका दिता म्हज्या जिवितांत कोंत म्हज्या हातान सुकाना गळ्यांत ते कोंत आसता पूण बोळसांत ते कोंत आसता हांवें सद्दां पॉयंट करता आसतना ते कोंत हातान घेवचें आनी तेर्स म्हणून तुवेचें तंजानिया फाटल्या 4 वर्सां तंजानियांत आसुल्लो मसुपूर आसन जाल्ली आमचो ड्रायव्हर येवन वतलो आनी आमकां थंय सिटीक वचूंक जाल्यार 1-1.5 घंटो आमी पयन करून वचूंक जाय हांव तेर्सकान येवन म्हणटालो पाटी येता आसतना मस्तपूर आसान बगुल्ली तुमकां कळीच आसा पयस आमी पयन करून वचोचें शॉपिंग करचें परत आमी पाटी येवचें तितलीच वाट पाटी येता आसतना पुरो आसान जाली 2 तीन 4 वरांचो तो वेळ लागीं आमी इस्काला लागीं पावल्या हांव तेर्स म्हणून तसा मदेंच म्हाका जेम आयली पूण तें कोंत म्हज्या हातांत आसलें आनी ती जेम येवन हांव इल्लेशें पयन करून गेलां आनी इल्लेशा मुखार येता आसतना ती आमस आसा 2-3 हांव पळयत आसतना एकच बटेन तो आवाज येता आसतना हांव एकच फावटी उडोवन पडलो आनी पळयत आसतना मुखार कितें जुवान आनी नातलें जर तर थंय आमस नातलें कितें अवघड जावंक साथ दिता आसलें आनी हांवें चिंतलें भोवशा ह्या कोंतानच म्हाका राखलां देखून आमच्या जिवितांत कांय थोडे फावटी ताच्या पयलें व्हड अवघड जाल्लें पूण देवान म्हाका राखलें पूण त्या नंतर सदां न्हीद म्हणलें बरी सुख नासतना केन्नाय कितलीं जाणां आसूं दी हांव म्हज्या हातांत कोंत आसता आनी तें सुखान आसतना हांव तेर्स म्हणटा देखून ह्या कोंताचो उपयोग करा कोंत आज घरांनी ते किळ्याक उमकळयला पूण कोंत हांव मोरी तेर्स म्हणटा आसतना सदां न्हीद तेर्स म्हणा आनी तेर्स म्हणटा आसतना
आमी थोडे फाटी पळयता रोसाकणी येतात आनी खंय येतात ह्या घरांनी तेर्स म्हणटा आसतना तुमी खाली आतांच मेसचे ना कोंत कणग्या कोंत मोरये मुखान दिल्ले देवान दिल्ले परते हातेर देखून तुमी सदांच ताचो उपयोग करा नातर हांगा स्टॉलांत आसात कणग्या तुमच्या लागीं नातर खंडिसां तुमच्या लागीं आसतलीं आनी ताचो बरो उपयोग करा आनी तुमकां सर्वांक आयच्या दिसाचे फेस्ताचे रोजार्माच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव तुमकां पाठयतां मोरी माय तुमकां सदांच सांबाळून दी राखून दी म्हूण हांव मागतां मोगाच्यान फाटल्या दिसांनी हांवें तुमकां सांगिल्लें ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेर 22 तारखेर आमच्या पात्रोनाचे भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याची दाबाजीक परब आमी संभ्रमता भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या सांत म्हूण पासारलो तो दीस आनी खंडीत जावन हांगासर आमकां हर एकल्याक ती दाबाजीक परब त्या दिसा 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मीस आसतलें आमचो आदलो गोळे बाप अधिकमानादी दोतोर लुईस पावल सोज हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक हजर आसतले जैते याजाक धार्मीक भाव भयणी हांगासर आसतलीं तुमी सगळ्यांनी तो दीस अमानात करून दवरचो तुमी एकामेकाक सांगचें आनी फेस्ताक हजर जावचें कोणायकी फिरजेंत रावूंक मोन आसा तर 25,000 दिन फिरजेंत रावी येता पोशाक जावंक मोन आसा तर 10,000 दिन पोशाक जावन रावी येता आनी तशेंच फेस्ताक मुर्दोम आनी कुशेचें दान दिवचें तर 500 आनी ताच्या सडीत दिवन तुमी आदार दिवं येता आनी तशेंच हर एका मंगळारा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक हर एका मंगळारा आमी जेवण दिता आनी खंडीत जावन तुमी उदार म्हूण दाखोवनूच आसात फुडल्या दिसांनी तुमकां ह्या दिसांनी खंयच्या मंगळारा तुमकां जेवण दिवंक आदार दिवंक मोन आसा तुमकां उक्तो अवकाश आसा आनी ते दीस खंयचे म्हणून सिस्टरी लागीं थंयसर मेळून वैयक्तीक रुपी तुमचो दीस अमानात करून दवरचो आनी तशेंच हर एका शुक्रारा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार एक सोन्न उरिल्ल्या शुक्रारांनी हांगा सांजेर 5 वरार आराधन मीस आनी मिसाच्या अखेरेक मोठवें नवें आसता देखून त्याय भक्ती कार्याक तुमकां आमी मोगान आपोवणें दिता आराधन मागणें करून चड आनी चड बेसांवां जोन घेवच्याक हांव उलो दितां फेस्त मीस आनी तशेंच मुर्दम दिल्यांची नांवां वाचून सांगता तुमी मुखार येवचें आमचे प्रधान ह्या जागातावन मुर्दमाची वात स्विकार करची हेजे समुर्दम दिल्ले आसात रॉनी रोशल पेरेरा नित्य दरवाडो सियोना रोजारियो फातिमा पयलो वाडो आनी तशेंच फेस्त मीस दिल्ले आसात डेनियल जेसिंता फेर्नांडीस नवी मुंबय रिलेश कार्डोजा सा लॉरेस पयलो वाडो आज नांव नाका म्हणून सांगून आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर दिल्ल्या आसात जुआंव वाड्यांतले भक्तीक तांच्याय गरजा पासत इराद्या पासत आमी मागया देव तांकां तांच्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया मुर्दमाची वात स्विकार केल्ल्या आनी मुर्दमाची वात वितरण केल्ल्या मनादीक बाप अनिल जोएल डिसोजा तुमकां देव बरें करूं आनी आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक उलो दिता सगळे आमी उबे रावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन सर्कींच्या मोगाळ बापा सांजुआंव पावल दुसरो तुज्या पुता जेजूचो खरो शीस पवित्र सभेचो बरो गवळी जावन लोकांक भावार्थान वागोवंक आनी तशेंच मनशांक बरी देख ताच्या जिविताची चितांनी दिली जेजूचे सगळे नेम आनी ताचे शिकून आपणाचे करून जियोवच्याक ताणें सदान केलें आनी लोकांक सगळे लोकांक बरी देख दिली भावार्थाची शिकवण ताणें दिल्या ह्या पासून तुका अर्गां दिता ह्या ताच्या पुणचाळांत येवन मागचें आनी थोडो वेळ हांगासर करसूचें आनी ताच्या विनवणेन तुजो आदार जोड घेवचें व तें बाग आमकां तुवें फोव केल्ल्या पासून अर्गां दिता हांगाच्या ह्या जाखाचेर रेक्टाराचेर आनी तशेंच विगाराचेर तांकां सायक दितल्या हर एकल्याचेर येवच्या हर एक भक्तिकाचेर तुजे आशिर्वाद असो
भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्या थंय आसली ती खतखतीत उर्बा थांचे थंय देवून येवं दी जेजूचो करो मोगो तांच्या जिवितान करणं जेजूचें जिवीत तांच्या जिवितान जियोवन जेजूक दिसपट्टें साक्षांची कृपा तांकां फावो जावं दी आज ह्या पुणतळार येवन ह्या पवित्र कार्यांत सगळें भाग घेवन जेवंक ती फुडें वेताना त्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल तें जेवण तयार केल्ल्यांचेर तें जेवण सदार केल्ल्यांचेर दान दिल्ल्या हर एकल्यांचेर तुजें आशिर्वाद आसूं आनी 100 वांट्यांनी तांकां तें बरेंपण फावो जावं दी हें जेवण जेवल्या हर एकल्यांक संतोष मेळोवन दी समाधान मेळोवन दी बरेंपण लाभोवन दी आनी तशेंच ह्या पुणतळाचो मोग तांच्या काळजांत वाडोवन येवं दी हें हांव मागतां तुजे पुता जेजूचे नांवीं So shanti so dutam so Bhagyevo zuvam pau dusro Devi kakurti so bhakta to Bhagyevo zuvam pau lam so Moksana so shanti so dutam so Bhagyevo zuvam pau dusro Devi kakurti so bhakta to Bhagyevo zuvam pau lam so Naman naman tuka Naman naman tuka Devi bhakta amcha santa Shanticha guvara Naman naman tuka Naman naman tuka Devi bhakta amcha santa Shanticha guvara संदान मोग सेवा तुझो परसर पाटलावदा क्रिस्ता सोतूं बळबोन भोवी सबे सोराय कुवर भाग्यवो सुवां पाव दुसरो राज्य संदान मोग सेवा तुझो परसर पाटलावदा क्रिस्ता सोतूं बळबोन भोवी सबे सोराय कुवर भाग्यवो सुवां पाऊल दुसरो नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवी भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा मुझे माये हांव सगळो जावं तुजो मागण्याचो भेट बरो घेतलोय मोरये माये सदांच वणोवच्या मनशा कोळाक विघ्नांतले राखच्या नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा मुघाल त्रासोवे
मुखार बरे आशीर्वाद देव आमकां भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसवून विनंती कर भगवंताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.